आयज ह्या धर्मा नांवान झगडी कोताय, दीस रात झगडी झुजां. कोण हो धर्म गेलो, कोण तो धर्म गेलो, कोण तो धर्म गेलो. जाण एकल्या आपणागे जिवितां हुंयच धर्मपळ जावं आनी तो तेणें धर्मा आपणावपाचो. आपणा जाय तेणें. कारण आमी संवसारांत त्या दोणां आवयच कुसब्यान सान येयली म्हणटरी आमकां माय पाय सांग वता आमगे धर्म हुंच तो. आमगे धर्म हुंच तो, आमगे माय पाय सांग वता. आनी ती आमकां आपणे धर्मांतल्यान वाडयताय. पूण जेन्ना आमी वाडटा वाडटा आमकां खबर आसता काम कितको करपाचें, केशको वयर चडपाचें, कोणा मदें कितको उलोवपाचें, कोणाको मागल्यार कितें मेवता. जे आमगे मायन पायन तेसो काम केलना, मायन पायन चोयल नाय त्यो कंट्रियो आमी भोंवताय. मायन पाय शिकलो ना तें शिकप तेज्या दोबरादान आमी घेताय. जेन्ना आमी वाडोन व्हडले जाले दुसरी कंट्री खूंय गेले, जायत्या लोकांक दूड जोडूं लागले. वो पायलट जाले, वो आनी कित जाले, वो पाद्री जाले, वो आनी कित जाले समज. आपणांगेले धोमाचे कुश्टां कुस्तार आमी जोडटाय. आनी आमकां जाय तें चेडूं आमी चूज कोताय. कारण आमी आमचे हातपांयाचेर उबे आसताय. ही आमकां आमगे मायन पायन आपणा जाय ती काजार करप न्ही. मायन पायन काजार केदो करप जेन्ना आमकां संवसारांत हाडले. आमचे नांवार जायत्या लाखान पयशे घायले, बाट पेस दवरलो हा, गाडी घेयले, बोंगले दवरलो हाय. त्या दोना मायन पायन आपणा जाय ती काजार करपाचें. कित्याक लागून मायच पास कुस्तार आमी जियेताय. आमगे जिवितांनी आमच्यान काम करूं जायना. मायन पायन आमकां जिवीत आख्खें दवरलां बाटां बेसां घेवन जिवितां कसलें काम करूं नाका. त्या भुरग्यांक मायन पाय कोत्तीं काजार हाडपा जाय. आनी जो आपूण आपणागे मेहनत कोन्न गांवार दुसरी कंट्री वचोन जे आपणे मायन पायन तेणी काम केलां तेसो काम करून तो वयर चड मेहनत कोता. आनी त्या भुरग्यान आपणा जाय ते चेडवा काजार जावपाचें. जावं ते हिंदू जावं, जावं मुस्लीम जावं, जावं कोणूय जावं, मुगे पसंद, मुगे लायक, म्हाका जाय ते कोडे. आनी म्हाका खूंय चेड लायक जाले आनी त्या चेडवान म्हाका पसंद केलो, म्हाका काजार जाता. एकामेका जबरदस्त ना, कांय ना. पूण समज हांव क्रिस्तांगे जल्म आयलो आनी हिंदूआंगे चेडवा मोग कोता. आमगे मायन पायन वो गांवच्या लोकांक वो गोंयच्या क्रिस्तांव लोकांक रायट ना तूं हिंदू चेडवाको काजार जाता. ते आमगे धर्मांनी माय फूट तूं म्हाका सांग कोण तूं म्हाका जल्म हाडा, तूं म्हाका पोसताय. मुगे जबाबदारी, मुगेली वीश, म्हाका खूंच देव आनी खूंच चेड लायक जाल्यार हांव जातलों. वो म्हाका हालीं हिंदू जावपा जाय, हांव हिंदू जातलों. तुम क्रिस्तांव म्हाका सांगो कोण क्रिस्तांव धर्म सोड हिंदू जाता म्हूण तूं म्हाका सांग कोण. जिवीत मुगेलें, मायन पायन म्हाका जल्म हाडला, तुमकां अधिकार कोणाकू ना. उगोडी हाल्यार बिलीवर जातलो. तुमच्यान म्हाका म्हणूं जायना बिलीवर कित्याक जाला, म्हाका पयशे मेळटाय हांव वयतलों, म्हाका पयशे आसा जाल्यार हांव वयतलों. येशकू जायत जा हिंदू बाबूय ना. आपणा जायते भाशेन जिवीत जिये सोदताय. आपणा जायते भाशेन, कारण ती आपणा हातपांयाची उबी आहाय. कोण फोर्सान आपणागे धर्मा यो ओडून व्हरून बांदूंक आनी तुका क्रिस्तांव कितें कोन्ना. आपणा कोण देव हुंच पावता, हुंच देवाको मागल्यार मेवता, आपणा सूख शांती काय सगळें मेवता, तो मनीस आपूण आपणायता. म्हाका हालीं कोणा कडेन झाडाको मागिलें मागलो मेळ्ळें, हांव झाडां देव मानतलों. हातराको मागिलें बेश्टो रोजार केलें आनी त्या हातरान दिली, हातरा देव मानतलों. तूं म्हाका सांगो कोण रे. जेन्ना वोटींग कोत्ता त्या जाणा हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळी भाशेन बसताय. कोण पयशे दिता त्या जोदा थोडी वयताय, कारण पयशे मेळटाय म्हूण वयताय. तुमच्यान सांगो जाता एक वोट कर, तेक वोट कर, तेक वोट करी ना न्ही. फायनली कोण निवडून येवपा आहा तो येता. जाल्यार पिडा पीड तूं एकामेकाक कित्याक दिताय.
तुका कोणें सांगिलां उमक्या मनशान उमको धरून आपणावपा जायना म्हण. आतां आमगे क्रिस्तांव कितू जावन इगो जावन आमगे कोयरा बी आसताले ते मनीस पयशे मेळटाय म्हूण बिलिवर जाले. आतां आमगे क्रिस्तांव लोक तांकां बोवाळ मारता, झगडी कोता, तांकां मार वयता, बिलिवर कित्याक जालो काय म्हणून आमगे मनशां बिलिवर कित्याक गेले. जिवीत ते गेले, तांकां जाय तो बिलिवर जायनी ना फिलिवर जायना ना किलिवर जायनी. आमकां उलोवपाक रायटू ना तेजी. ताका आमी झोल मारना, ताका आमी सोसरां हाडलो ना. म्हाका रायटू ना. तो हुंचो धर्म आपणाक दी. तो हिंदू जावं, तो क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, कोणू जावं आमकां अधिकार ना. जाल्यार तुमी थोडे RSSार रस्तात पळय आहाय ते हिंदू भाव भयणां नांवान धर्मा एटॅक करप, माद्री एटॅक करप. जे हिंदू भाव भयणां कितू बरी आहाय एकवटान रावताय तांकां खुंचके कोडी मागल्या मेवता, जावं रेतीरा गेल्या खूंय मेवता, जावं खुंयचे देवाबले गेल्या तांकां जाण एक एकले आपणांगे देव व्हडलो आपणाक हुंच धर्म आहा तो आपणाय दी. तांकां जरी तो जेजूको मागल्या मेवता ती जेजू आपणायताय आपणाय दी. जरी तर आमगेल्या गणेशाको मागल्या मेवता गणेश आपणाय दी. रिस्पेक्ट कोताय ती सगळ्या कोताय. हक मानको नाय ती आपणांगे धर्म हक मानको नाय ती पूण खुंयचे कोणी मागल्या मेवत न्ही. आरे माय पाय जरी तर नुस्त्या हाय नाय, कोणा चिकन लायक जाता, कोणा मटन लायक जाता, माय पाय हाय ना त्या भुरग्यांक हाय नासता रावपाचें. बरें घराको हाय नाय जाय, भायर हाय नाय, दुसरी कंट्रीनी वचनाय. आतां सांगपा म्हळ्यार गोंयांतू गाये देव मानताय आमगे हिंदू भाव भयणां. एक एकल्या गॅस कितें आसता पूण थोडी आहाय ते ह्या गांवां येतरी कुकींग कोनाय रांदिनाय. ते रांदिचें पडटा तांकां ना तेंगे काम वयता कोनाय. गाये मासिंग रांदनाय ते सांगाय म्हाका. तुम गोंयांत दादा कितें कोताय झगडी कोताय आनी कितें कोताय. कितू लोक कितू बाबडी आहाय मरे. जावं चेडवां जावं दादली जावं तुमी गोंयां आमगे मुस्लीम भाव भयणां ट्रस्ट कोताय RSSाचे. ट्रस्ट कोताय पूण तुमगेली हिंदू भाव भयणां ह्या गांवां काम कोताय अरब कंट्री ती तुमच्या भुरग्यांक ट्रस्ट कोताय ना. चेडवां तुमगेल्या ना हेका ट्रस्ट कोताय. तुमच्या धर्मा लागून तांकां ट्रस्ट कोताय ना. एकवटान आहाय भेदभाव ना. तुमचे बेश्टे दोळे फुटाय तुमकां दोळे उगड्याय. कोरोना वायरस येयला त्या दोळांनी हिंदुवांकूय जाल्लो, क्रिस्तांवांकूय जाल्लो, मुस्लिमांकूय सगळ्या धर्मांक जाल्लो. कोण गिरेस्त आसूं, कोण गरीब आसूं, कोण हें आसूं, ते कोरोना वायरसांनी धर्म नासलोलो हुंच धर्म तो. उमक्या धर्मान ते कोरोना येयलो म्हूण कोणाकू हें नासलें. जाल्यार तूं म्हाका सांगाय मोगा गोंयकार भाव भयण आमी ह्या संवसारांत देव पिडापीड धाडटा. ते पिडापीड पळय येता न्ही तेजे धर्म आसना. तूं हिंदू, तूं क्रिस्तांव, तूं मुस्लीम खुंयचे एक आसना. म्हाका मलेरिया जालो जाल्यार आनी तुकाय मलेरिया जालो जाल्यार तेची मलेरिया ती. तुका हिंदुवां मलेरिया जाली ती तें दुयेंस तुमगे न्हू आनी म्हाका मलेरिया जाली ती तें दुयेंस डिफरंट न्हू. एकू तें मोगा गोंयकार भाव भयणां भेदभाव कित्याक कोताय तुमी. हे आमगे गोंयां चोय गोंयां पिसफूल आनी कितको आहा ते आमगे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणो हुंगसांव जाता त्या तोंडां एकमुका आदार कोताय. जावं आमगे सायबीण येता त्या तोंडां कुंकोळ्ळे जावं वास्को जावं हुंयचे कोडे एकमुकाक येताय आमगे हिंदू भाव भयणां. हिंदू भाव भयणां जेन्ना गणेश जाता तेन्ना दिवाळी आसता जावं तेंगेलो ते जात्रा जाता वो ते नरकासूर बी कोताय त्या तोंडां आमी सगळे वयताले बारबूक. आमी ताणयताले तर तूं क्रिस्तांव मरे वचपान ताणयताले ना उमेदीन पाटी कोताले मागीर. आमगे ओल्ड मॅन जाता त्या तोंडां हिंदू भाव भयणी कोनाय कितू जाण कोताय चांदर हांवें कितें जाणा तिला कोण हें कोता. पूण तूं RSSा धडदीर रस्तात आहाय ते आमगे हुंगसांव पेडा जाताय. हुंगसांव पेडा कोताय. पूण गोंयकारां हिंदू भाव भयणांक बी तुमकां सांगता तुमकां हुंचो देव आपणायता हुंचो कितें कोता न्ही तें कोरयाय. येसो RSSा मनीस येयले आनी तुमकां अत्याचार करूं लागले. हो धर्म सोडून गेलो, तो धर्म सोडून गेलो, कांय वगत कोनाकाय. आत्यार पो आहा जाय तूं आत्यार पोटांत घाल्याय 100 पाटेरी काड्याय घाल्याय जितो माराय उडयाय. तुमकां हुंच धर्म जावो तुम आपणाय. तुका धर्म हुंच जावो तूं आपणाय. तुजे वयर कोणाच्यान अत्याचार करूं जाल्यार जिवीत तिगेलें कूड तिगेली माय पाय तो न्ही तिगे माय पाय.
तू खूंच धरून आपणावपा जाय तो दुसऱ्याच्यान सांगो कोणाकूय रायट ना. देखून आमी गोंया सगळे एकवटान रावया आनी सगलो संवसार उमेदीन रावया. तेशें सांगोता हांव, वस्तोरी म्हणटाय ती एक बायल मनशा भुरग्या जल्मा हाडपा सारकें इजी. पूण त्या भुरग्या वाडोवपा त्या दोना माय पाहिजे कोश्ट आसता. आपणागे छाती दूद पियोवपा, त्या भुरग्याक वाडोवपा, शिकोवपा, कपडे दिवपा, बड्डे करपाक, व्हड जाप पुसा जायते कोश्ट लागताय. त्या दोना आवयक बापायक कोश्ट लागताय. पूण संवसारां हाडपा कोश्ट कोणा लागनाय. आनी प्रूफ कोन्न दाखयता. संवसारां हाडपा आंकवार आसतना आपणागे मोजी आपणागे कुडी आशे लागून थोडीं भुरग्यां जल्मा हाडटाय, थोडीं माताय कुसब्यांतूय, थोडीं भुरग्यां जल्मा हाडटाय, रस्त्यार सोडटाय. आनी जी पळय काजार जाताय ती लायसन्स काडटाय, काजारी जिवीत ती आपणागे मौजी आपणागे उमेद भागयताय ती. पूण थोड्या बाबड्या भुरगीं जायना, थोड्या बाबड्या भुरगीं जाता. ते एक आपणागे कुडी आशा करप. कोश्ट कोनाय ती भुरग्यां जल्मा हाडपाक कोश्ट कोनाय. तेश कोन्न कोश्ट करूंक जाल्यार भुरगीं जायना. हें आपणागे उमेद आपणागे हें कोताय ती. कोश्ट केदो जाताय जेन्ना तूं त्या भुरग्या संवसारां इतली वाडयता, छाती दूद पियोयता, तेका बरें बरें कपडे दिता, बरें बरें जेवण दिता, बरी देख रितीन वाडयता, बरें कामां लायता. त्या दोना कोश्ट म्हाका गोंयकार भाव भयणां. आनी जेन्ना तें वाडोता न्ही त्या दोना त्या गिन्यान वाडोता. ल्हान आसतना माय पाय आपणागे धर्माचो धर्म शिकयता, कारण त्या भुरग्याक खबर आसना. त्या भुरगें वाडोता खंयच देवाक मागल्यार तेका मेवता, तो देव तें आपणायता. माय पायच्यान सांगो जायना हो देव तो देव त्या खंयच देवाक मागल्यार त्या देवाक मेळटा म्हणटरी तें त्या देव आपणायता. आनी आमगेलो क्रिस्ती धर्म आख्खे संवसार लोकांक ब्लेसींग दिता. तो खंयचो धर्म जावं आमी मनीस ते एकामेकाचेर भेदभाव कोताय. म्हाका गोंयकार भाव भयणां देखून सदांच एकवटान रावया. नुज राग येयलो जाल्यारय राग दवरनाकाय नाकाय, कारण म्हाका रोसनार बापान धाड म्हूण हांव तुमचे मुखार येयलां. काळजां सावन देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिजस.